one more thing. Now the government has still not decided about settlement of this. Yes. Like tomorrow, has to be returned to the landowner. Where is the? इट इज इम्पॉसिबल. चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला की आपण सेल डिटा आपण कॅन्सल करतलो. कॅन्सल करतो. जाऊ शकता तशें. लिगल त्यांनी हे करचे पडटले, प्रोविजन करचे हय एक्झॅक्टली. आणि कायद्यात तशी दुरुस्ती करची पडटली. No, what happens is suppose the land belongs. झाला आम्ही होतो त्यांनी पोलिसांना ब्लेम केलं. आय पोलिसांना थिंक व्हॉट यू आर सेइंग इज तू म्हणटा की ज्या आधाराचेर सेल जाला काय? तो सेलच जर बोगस डॉक्युमेंटाचेर जाला देन द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस बिकम्स नल अँड व्हाईट. Null and void. So the land has त्या to come to खातीर owner. तो सेल डीड जो झाला एक फावट एकदा ते रजिस्ट्रेशन जो stamp duty बी भरून झाला. तो नल अँड व्हाईट करपा खातीर तुका लिगल प्रोविजन कितें करचें पडटलें. काय जो स्टॅम्प ड्युटी भरून Correct. सगळे करून झाला. तो गेलो. But then what happens then? Does the land go back to the landowner, original landowner? तसेच प्रोविजन करचें पडटलें न्ही. See, in this case, that's the classic definition of justice. That is fine. Correct. But that land should go back to the landowner. That's the classic But where definition it of is justice. where And it if is- that doesn't happen, then what's the use of all of But where it this? is defined in this whole SIT thing and all this what is done now? Where it is defined? एकदा Okay, Kishore, let me finish. yes yes. Now, after you do this, okay, SIT केले, investigation केले, आणि सगळे झाले, okay, bogus. Tomorrow, the landowner will have to assume that the landowner has to go back and fight for justice. Again, he is going to spend another 5-6 years trying to fight. तुवें लिगल फ्रेम केलें न्ही तेका कायदेशीर समज कायद्यान तुवें अमेंडमेंट केले आनी हे प्रोविजन केले की आमी ती लँड परते घेतले आनी ती तेका दितले जी बेवारस आसा म्हणजे असो कोणच हे ना कोण लिगल हे कोण ना ती गव्हर्नमेंट आपल्याकडे दवरतलो पण हे सांगून जायना मुख्यमंत्र्यान सांगला आहे तोंडान. No, but again, लिगल So what he's saying is, it's correct. He says that mere SIT is not enough. Not enough. You need to do much more Yes. to ensure that the justice is done. Done. But the SIT is not going to give you justice. No. SIT is just going to give you criminals. SIT will identify. No, SIT will only give you SIT will criminals. only identify the Identify. case Yeah. of forgery. But to take that to the Conclusion. it needs various things. Various things. आफ्टर फॉर्मिंग दिस SIT आत्ता एक सिरियसनेस येयला भितर. पयलीं कशें जातालें पुलिसांनी धरलो हय. की 420 लायताले एक कॉन्स्पिरसी लायताले एक 420 आणि एक पेपर चेंज करपाक Forgery. 2-3 सेक्शनां लायली तो दुसरे दीस तो कोर्टान गेलो तेका बेल मेळ्ळी. हय. आता SIT फॉर्म केला आणि एक सिरियसनेस येयला. आता तेका चिंतचें पडटलें गव्हर्नमेंटाक की बाबा ह्या सगळ्या गजाली खातीर हाची इन्व्हेस्टिगेशन फुडें व्हरपा खातीर लिगल प्रोविजन करचें पडटलें सरकार. Yeah. तातूंत मागीर हे सगळें No, सेलिब्रेट bail मेळपाची आहा ती मेळटलीच रे. But what happens is that Ultimately, the justice should be Justice done. should be done. That's the point. दुसरो प्रश्न हा की ह्या सगळ्या गजालींचे राजकारण एकवटेच्या लँड आमी काल सुद्धा पळयला की मायकल लोबोच्या अनेक आस्थापनाचेर तुगेले हे जाले चौकशी जाली इन्स्पेक्शन जाले सो ह्यो गजाली चालूच आसात आणि दुसरे वटच्यान बाकीच्यो गजाली चालू आसात. काल ताणें विश्वजीत राणेन ईमेलच दिल्या की कंप्लेन्स धाडून दिवची म्हणून कंप्लेनी त्या इमेलाचे येवपाकय लागल्यात ऑलरेडी. लोक गोंयभरच्यान सांगपा लागल्यात असला म्हणून. दुसरी वटच्यान मुख्यमंत्र्यान हे सगळे ताणून धरला आणि पॉवरफुल ताणून धरला. तो म्हणटा 12 आणि 22 घे आणि 22 ऑफिसर घे. ह्या लँड वर्सीस आय कॉल इट ऑपरेशन जमीन. ते ऑपरेशन जमीन वर्सीस ऑपरेशन जमीनाचे राजकारण कितें? ना ऑपरेशन जमिनाचे राजकारण तुका सांगता म्हणजे म्हाका दिसता वॉट आय फील आतापर्यंतचा आमचो अनुभव की खंय तरी जॉयल म्हाका टार्गेट करपाक सोदता वेगवेगळ्या पद्दतीन म्हणून हांव जॉयलाक चिमटो काडपाक एक कितें तरी प्रयोग करता. म्हाका नाका जॉयला चिमटो काडपा खातीर म्हाका कितें तोप पूण जाता अशें मदीं हा की म्हणून जॉयल म्हाका त्रास करता म्हणून हांव जॉयलाक चिमटो काडपाक म्हणून कितें तरी करता. पूण तेचो इम्पॅक्ट असो जाता की जें हांव कितें करता पळय ते इतलें सिरियस जाता की मागीर माझ्या हातीन ते उरेना आनी जॉयलाच्या हातीन उरना ते खंयच्या खंयच पावतात. तशी आयज ही परिस्थिती जाल्लेली आहा. पयलें म्हणटात ज्या सामान्य लोकांच्यो जमनी गेल्यात त्योच तुम्ही तांकां परत दियात. खंयची तरी व्हडली कंपनीची जमीन तुम्ही काढून घेवन कोणाक दितले हो सेकंड विषय. सामान्य मनशाचे ज्यो जमनी गेल्यात त्यो तरी त्या सामान्य मनशाक जमनी मेळटल्यो काय कितें? प्रत्येक फावटी आम्ही नेगेटिव्ह विचार करता म्हणजे सरकारचो किंवा पॉलिटिशियनाचो एक कशें आसता की तुम्ही जर्नलिस्ट स्वतःक व्हडले खूप हुशार समजता प्रत्येक गजाल तुम्ही नेगेटिव्ह. आता फक्त ती पॉझिटिव्ह घेवंक जायी म्हणून आय विल वेलकम द डिसिजन ओनली टू शो दॅट आय एम नॉट टेकिंग इट नेगेटिव्हली. पण तू म्हणटा की आपण तुझे विश्वास दवरतलो जेन्ना हाका खरेंच 100% हे लॉजिकल कंक्लुजनाचेर पावतले तेन्ना विश्वास दवरता. 100% काल जे 22 जे एडिशनल फोर्स घातला
ते कोण बाबडे कॉन्स्टेबल ते कितें करतले हांगा तुका पळय एक सिनियर एडवोकेटाची टीम आर्किओलॉजी पोर्तुगीज डॉक्युमेंटाचो अभ्यास करपी टीम हे सगळे मनीस जेन्ना येतले त्या टीमीन तेन्ना ती टीम स्ट्रॉंग हय And unbiased. तू अशेंच काडले आनी डायरेक्ट वर्ल्ड कपाक धाडले वर्ल्ड कप जिखचे ना खेळपाक ताका कळपाक जाय खेळपाक कळोंक जाय पांढरे लास्ट म्हाका सांग कारण तुमी हे प्रकरण तुमची पेपरांतल्यान सुरवात केल्ली तातूंतल्यान ही आतां इतली चडार पावले पडला सगळें तुका कितें अभिप्रेत आसा फायनली जेन्ना हे प्रकरण जेन्ना आमी लॉजिकल कंक्लुजन हो शब्द वापरप सोंपो पण ह्या केसीची लॉजिकल कंक्लुजन कितें जमनी ओरिजिनल लँड ओनरा म्हऱ्या वचप हो कांय जाणी एक कार्टेल तयार केले ह्यो जमनी फॉर्ज डॉक्युमेंट्स फॉर्ज करून अशें करून विकपाचे तांकां शिक्षा जावप हे कितें लॉजिकल कंक्लुजन कितें एक दोनूय गजाली जावपाक जाय म्हाका याद आसा सब रजिस्ट्रार ऑफिसरान कांय वर्सां पयलीं जे आमचे गोंयकार फॉरेनाक आसात किंवा गोंया भायर आसात तांकां सांगलें की तुमच्या सर्वेचो जमनीचो सर्वे नंबर दियात म्हणून आमचे लोकूय अशें जाल्ले आसा की फक्त एक 100-150 लोकांनीच आपलो सर्वे नंबर दिल्ले म्हाका हजारांनी लोक आमचे भायर आसात तांच्या हजारांनी हांगा घरां ओल्ड जमनी पडलेले आसात सो म्हाका दिसता की ती पयली एक जागृती जावपाक जाय की आपली जमीन बाबा कशी सेफ करूंक मेळटली म्हाका दिसता हाचेर हे पयलीं जावपाक जाय दुसरें जशें हेणी सांगलें हांव हेच्या कडेन सहमत आसा की ती बेश्टी इन्व्हेस्टिगेशन आनी हें करून जावचें ना ज्या लोकांनी कंप्लेंट तुमच्या कडेन घेवन येयल्ले आसा ज्या लोकांची जमनी गेल्यात त्या लोकांक ती जमनी परत मेळपाक जाय ही जी सगळी जाल्या ती प्रोसेस रजिस्ट्रेशनाची वगैरे ही सगळी कॅन्सल जावन ताका परत मेळपाक जाय आनी ह्या सगळ्या करपा फाटल्यान जे सिंडिकेट आसा आयजूय एकट्याक अरेस्ट केला ताका हेच्या पयलीं पुलिसांनी 3 फावटी अरेस्ट केल्लो इकॉनॉमीक सेलान ताका अरेस्ट केल्लो तो मनीस परतो बाजू सुट्टा आनी आयज ताका परतो अरेस्ट केला सो हाच्या वेळार आमकां कळटा की पुलिसांची हे आमची कार्यक्षमता कितली आहा केस प्रेजेंट करपाची सो त्याच्या वेळार म्हाका दिसता की खंय स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशनाच्या टीम हे जो स्पेशल शब्द आहा ते स्पेशल नमकी कितें ते आमकां आतां कळटलें तो म्हणटा एका मनशाक धरलो तो 3 फावटी सुटलो चवथी फावटी जेन्ना धरला तो ताका आतां स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमीन धरला आतां हें स्पेशल कितें खंय आमी हॉटेलाक बी गेले की आमी स्पेशल भाजी मागतात तेन्ना स्पेशल ती लागपाक जाय ती भाजी लागपा नाका स्पेशल तूं खात तेन्ना तशें स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन म्हळ्यार स्पेशल कितें तें त्या मनशा वयल्यान आमकां कळटलें तो परत सुटलो जाल्यार आमकां कितें म्हणपाचें मागीर This conviction rate is so low that these arrests make no sense. तूं सुरवाती सावन एकच आसा लोकांक जमनी परत कशें दितले तें सांगप ना हांव इतल्याचेर थांबता आय थिंक तो लास्टाक बेजीक मुद्दो हे जे स्पेक्टेकल किंवा हे जे ऑप्टिक्स आसात ते ऑप्टिक्स बरे आहात ते आमकां बातमी करपाक बरे चर्चा करपाक बरे बट अल्टिमेटली ह्या सगळ्या गजालींचो जो मूलभूत आधार आसा तो म्हळ्यार ज्याचेर अन्याय जाला ताका न्याय मेळपाक जाय आनी ह्या केसी भितर वॉट इज दी आयडिया ऑफ जस्टीस द आयडिया ऑफ जस्टीस जांचो अधिकार तांकां खबर नासतना गुड्डल सावा फॉर्जरी कडून काडून घेतलो तो अधिकार तांची जमीन तांकां परत मेळपाक जाय तें जातलें म्हाका दिसता तेन्नाच न्याय जातलो हेंच म्हाका दिसता ह्या रावंड टेबलाचेर आमी सगळे जाण सांगता